नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीन शुक्रारा काँग्रेसीची हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधीक 23 जुनाक ईडी मुखार हाजीर रावपा खातीर नवे समन्स काडल्यात। कोविड मेळिल्ल्यान 8 जुनाक सोनिया गांधी ईडी मुखार हाजीर न राविल्ल्यान ईडीन तिका नवे समन्स जारी केल्यात। सोनिया गांधीक 1 जुनाक सांजेचो मातसोसो जोर आयलो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी तांची कोविड टेस्ट पॉझिटिव्ह आयली। नॅशनल हेराल्ड केसींत राहुल गांधीक लेगीत 13 जुनाक मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडी मुखार हाजीर रावचे पडटले। भारतीय जनता पक्षाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी हांणी 2013 दाखल केल्ल्या आर्थीक घोटाळ्याच्या तक्रारी वयल्यान आयकर विभागान ह्या प्रकरणाचो तपास केल्लो। ते उपरांत गेल्ल्या 9 म्हयन्यां पयलीं ईडी कडल्यान ह्या प्रकरणाची नोंद घेतली। हाचोच एक भाग म्हूण PMLA कायद्या खाला सोनिया आनी राहुल गांधीक ईडीन ही नोटीस धाडल्या।